बुधवारा जाल्ल्या मंत्रिमंडळ बसकेंत महत्वाचे निर्णय जाल्यात. आतां सनद फकत 45 दिसां भितर मेळटली. सनद मेळपा खातीर जे 60 दीस लागताले ते सबस्टिट्यूट करून आतां 45 डेजचेर हाडल्या, 15 दीस कमी केल्या, जेणे करून बाकी TCP फॉरेस्ट हातूंतल्यान जे सगळे हाजे रिलॅक्सेशन केलां आनी ते 45 दिसाचेर हाडलां. 45 दिसाच्या भितर सनद मेळटली. वेटनरी कॉलेजी सयत हेर खात्यांनी नोकर भरतीक बावटो. कॅबिनेट डिसिजनाचे इट इज एन प्रपोजल फॉर द फिलिंग ऑफ द 3 पोस्ट इन द इमेजिंग टेक्निशियन, 1 पोस्ट इन द लॅबोरेटरी असिस्टंट through the unreserved category on the contract basis for the 1 year till the regular post from the staff selection in the Directorate of the Animal Husbandry and Veterinary Science. The emergency creation of the post in the Mopa Airport Development Authority, MADA. Approval of the cabinet for the creating the teaching and non-teaching post for the upcoming Goa College of the Veterinary and Animal Science. Taka post approval dile. It is in various posts at a various level, approximately 23 पोस्ट, 23 कॅटेगरीतले पोस्ट हितूंतल्यान हे पासून सगळे आयले, म्हणजे प्रोफेसर, असिस्टंट प्रोफेसर सगळे आयले. 23 कॅटेगरीतले पोस्ट अशे पोस्ट धरीत जाल्यार ते 185 ऑल टुगेदर. हे सद्या तरी पयलीं हांकां आत्ताच्या घडीक एप्रुवल दिल्लें आसा हांगा वेटनरी कॉलेज. पोस्टाक एप्रुवल दिवचें पडटा कारण आमी नवीन कॉलेज सुरू करता. खंय वयतले कितें वयतले मागीर. जनविकास उपक्रमांतल्यान 28 कायद्यात बदल केल्यात. गोवा जनविश्वास ओके 12th Act of the Goa which is being required compulsory हातूंतल्यान 2 हे केल्ले आसा. एक आमी ज्या ज्या जाग्यार इम्प्रिजमेंट आशिल्ली वेगवेगळ्या एक्टांनी जवळपास 28 एक्ट जे आशिल्ले पळय न्ही वेगवेगळे, थोड्या हितूर इम्प्रिजमेंट हे जे आशिल्ले थंयसर फायन येयल्या, म्हणजे इम्प्रिजमेंट आसची ना. ओके, गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्या हाच्या सकयल तांच्यांनी जे डिक्रिमिनलायझेशन प्रोसेस सुरू केला तो सेम डिक्रिमिनलायझेशन प्रोसेस गव्हर्मेंट ऑफ गोवान फॉलो केल्लो आसा. शिरगांवा लयराईचे जात्रेक जाल्ल्या स्टॅम्पेडाचो रिपोर्ट खंय सरकारा कडेन पावला. थंयसरलो जो रोड्स आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करपाक जाला पळय न्ही ताजें ऑलरेडी प्लॅनिंग जालां. फुडल्या थोड्या दिसाच्या भितर थंयसरलें काम सुरवात जातलें. बाकीचो रिगार्डींग द रिपोर्ट्स आनी हे ते गव्हर्मेंटा कडेन फायल येयल्या, गव्हर्मेंट वील टेक एक्शन प्रॉपर. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.